कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। विधानसभा निवडणूक निमित्तान कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगडांगा सीआरपीएफ आणि पोलीस कर्मचारी खंयच्यान रूट मार्च शुक्रवारा जाले। चित्ताकोला पोलीस ठाण्या व्याप्तीत येवच्या रस्त्यान रूट मार्च शुक्रवाराक जाल्ले पळोवंक मेळ्ळे। डीवायएसपी व्हॅलेंटाईन डिसोजा, सीपीआय गोविंद दासरी हेमगेल्या पुढाकारात सीआरपीएफ आणि पोलीस कर्मचारी हेमगेले रूट मार्च व्यवस्थित झाले। चित्ताकोला लिंक रस्त्या खंयच्यान कणसगिरी मार्गान वचून पोलीस स्टेशन पर्यंत संचार केले। कार आणि टँकर लॉरीमध्ये घडलेल्या अपघातात कारवारचे बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर जखमी झाले। शिर्शी तालुक्याच्या हारुगार लागी अपघात घडलो। शिर्शीत बीजेपी सभा आशिल्ली, त्या सभेत वचून परत कारवार येताना अपघात घडलो। कारत 5 लोक प्रवास करताले, त्यापैकी नितीन नाईक हेमी गंभीर जखमी झालात। तेमका हुबळी दवाखान्यात व्हायला आणि कारचेर प्रवास करताले व्हीएम हेगडे, प्रदीप बुनगी, गजानन रेवणकर आणि संदेश हेमका चढ मार जालो ना। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शुक्रवार सकाळच्यानच पावसाचं वातावरण आशिल्लो आणि काही तालुक्याच्या अलग अलग भागात पाऊस पडलो। कारवार शहरात आणि ग्रामीण भागात थोडे कडेन बारीक पाऊस पडलो आणि शिर्शी आणि भटकळ तालुक्यात खूप प्रमाणात पाऊस पडिल्लो दिसून येयलो। तेजेन जनजीवन अस्तव्यस्त झाले। अचानक पाऊस पडिल्ल्यान काही लोकांक पावसात भिजची परिस्थिती येयली। शुक्रवार सांज पर्यंत मोड जाल्लें वातावरण आशिल्लो। रात्रीन पाऊस पडची शक्यता खूप आसा। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट। भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाच्या पेशंट खूप वाढू लागलात। त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। शिर्शी तालुक्याच्या मंजुगुणी श्री व्यंकटरमण देवालो जात्रा महोत्सव श्रद्धा भक्तीन जालो। ब्रेस्तवाराक सकाळीच्यानच देवस्थानात धार्मिक कार्यक्रम सुरू झाली। नंतर देवाल मूर्ती उत्सवात हाण रथाचेर प्रतिष्ठापन करून सकाळी 8 वाजता रथ ओडलो। ह्या वेळाचेर हजारांची भक्तगण हजर आशिल्ले। पूर्वजापासून आशिल्ली पद्धती प्रमाणे सार्वजनिकांक रथार चढ देवाले दर्शन घेवंक अवकाश दिलो। रात्रींपर्यंत भक्त रथाचेर चढ देवाले दर्शन घेयले। भक्तांकडच्यान अलग अलग सेवा स्वीकारली।
भटकळ तालुक्याच्या मुर्डेश्वर नाडव केरी रस्त्याचेर मेळिल्ले पर्सात लाखांची रुपये किमतीचे भांगर पोलिसांमार्फत वारसदाराक दिवन एक युवकान आपले मनीसपण आणि प्रामाणिकपण दाखयले. गणेश ईश्वर नायक ह्या युवकाक भांगराचे दागीन आशिल्ले पर्स मेळटरीत तेणी सीदा पोलीस स्टेशनाचेर वचून ते पर्स दिले. पर्सात 12 मुदी आणि 2 जोड झुमकी आशिल्ली. तेजें वजन 30 ग्राम आशिल्ले. रस्त्यार मेळिल्ले पर्स उठोवन पळयले तेन्ना तेतूंत भांगराचे दागीन दिसतरीत गणेश हेमी कोणाक बी विचारनासतना डायरेक्ट पोलीस स्टेशनाचेर गेले. पोलिसान कोणाल पर्स ना जाला म्हूण चवकशी काडली तेन्ना जोसेफ डिसोजा हेमगेले पर्स ना जाल्ले कळून येयले. पोलिसां मार्फत ते पर्स जोसेफ हेमकां परत दिले आनी प्रामाणीकपण दाखयले. गणेश ईश्वर नायक हेमकां सत्कार केले. सद्दी नुस्त्यावरच्या कंटेनर वाहनात सुमार 1 टन गरवा मांस पत्ते लागले. कुमटा नवीन बस स्टँडा लागीं चालकाले नियंत्रण चुकून नुस्त्यावरचे महिंद्रा कंटेनर वाहन विद्युत खांब्याक आपटेली आणि 3-4 खांबे जमनीर पडले. ह्या वेळाचेर स्थानीक लोकांनी चालकाक सुरक्षीत भायर काडले आणि कंटेनराचो फाटलो डोर ओपन जाल्लो बंद करूंक गेले तेन्ना त्या कंटेनरांत गरवाले मांस आशिल्ले दिसून येयले. सुमार 1 टन गरवाले मांस आयसात घालून दवरिले आणि शिरशीच्यान भटकळ हे मांस व्हरतेत आशिल्ले. हे वाहन कुमटाचे अशें कळून येयलां. हेजे संबंद कुमटा पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दाखल जाला. विधानसभा इलेक्शन निमित्यान CRPF 4 बटालियन उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नेमणूक केला म्हण ADGP अलोक कुमार यांनी सांगले. कारवार शहराच्या SP ऑफिसात पत्रकारां बरोबर उलयले ADGP CRPF बटालियन सूक्ष्म आणि अतिसूक्ष्म मतकेंद्रात भद्रता दितले. तशेंच सूक्ष्म चेकपोस्ट आशिल्ल्या प्रदेशात स्थानीक पोलिसां बरोबर CRPF हेमकां नेमणूक करतले. जिल्ह्यात रवडी शिटर विरुद्ध क्रम घेयला. 33 रवडी शिटराक गडी पार करूंक सांगला. 2 लोकां सोडून 31 रवडी शिटराक गडी पार करची शक्यता आसा. जिल्हाधिकारील्या चौकशे नंतर गडीपार आदेश जातलो. गडीपार जाल्ले खंयचे जिल्ह्यात वयतात म्हूण सांगतात पळय त्याच जिल्ह्यात वचूंक जाय म्हण तेमी माहिती दिले. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೋಮ್ ಸಾಗ ಧಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನು ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದೆ, ನೀವು SPಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನಾವು ಧಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ನಾವು ಇದು ಏನು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ಬನವಾಸಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರೀಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ನಾವು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. आयज तक न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.